बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. मोगाल बाबा भयणीनो, आयच्या मिसाचो विशय सर्वेस्पराची बरेपणां नियाळून ताची वाखाणणी करुया. आयज वर्साचो निमाणो दीस. देवाच्या सगल्या बरेपणा खातीर आमी ताका दिनवासूंक गरज. खेरीतपणी ह्या वर्सांत आमकां बाग्योन फ्रांसीस शावेराची देख आपणावंक आनी ताचे रेलिकेची दोबाजीक दाखोवणेंत वांटो घेवंक सोयेक फावो जाल्ल्या पासत देवाचे उपकार आठोवया. देवाचो मोग सदांच आमी वळखून घेवंक आनी ताच्या मोगाचे परगटणार जावंक ह्या मिसा बलिदानांत आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आनी आमचे भयणीन उदगारलोली ही कल्पना आमचे नदरे मुखार दवरून आयज आमी सगलीं वेगवेगळ्या सुवातांवेली वेगवेगळ्या गोंयच्या भागांतलीं वेगवेगळ्या वावर करतल्या क्षेत्रांतलीं मनशां हांगा एकठांय जाल्या देवाक दिनवासो. आयज जायते आमचे सोशल एक्टिविस्ट वर्सभर जिवीतभर गोंय सांबाळूंक देश सांबाळूंक वावुरल्यात तेवूय ह्या मिसांत वांटो घेतात. तर आयज आमची दिनवासणेची काल्स दोनया तुका उबारता हें तुजें आनीक म्हजें मागणें देवाक उबारून ह्या दिनवासणेच्या बलिदानांत आमी भोक्तीपणान वांटो घेवया. आनी पवित्र मिसाची भेट आम्हा समेस्तांक फळादीक जावचे खातीर आमी पातकी म्हूण वळखून घेवन आमच्या पातकांचो उकडास करून बोगसणे आमकां मागुया. आनी सगलीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी आनी तुमकां बाबा पयल्यानो म्हजो हांव उच्चारूंक सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून जायती पाप केल्या. सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणी दो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. ह्या वेळार थोड्योच घडयो गिरावन देवाक दिन वाजता आसतना नवें वरोस आमकां सगल्यांक बरें जावंक मागुया. जाय तो लोक पिडेंत आसा तांचोय उगडास करुया. जाय तो लोक देशा खातीर झगडटा झूज वावुरता तांचो उगडास करुया. जाय ते सोशल एक्टिविस्ट आमच्या बरेपणा खातीर आपलो जिविताचो सॅक्रिफायस करतात त्याग करतात तांकां कोश्ट त्रास पडटात तांचेय पासत मागुया. आमच्या घरच्यां खातीरूय मागुया. प्रार्थुया. सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, जेन्ना तुजो पूत मनशा सोयबान जल्मलो तेन्ना तुज्या देण्यान खरी भक्ती सुरू जाली आनी संपूर्णयेक पावली. तो एकलोच सगल्या मनशा कुळाचो सोडवणदार. तो एकलोच मनशांक तुजें देवीक जिवीत दिता. ताचे वरवीं आम्हा समेस्तांक तुज्या जिवितांत भरपूर वांटो दी. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता
सासनाच्या सासनांक भागिवंत जुवावांचे पयले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या आपुरबायेच्या भुरग्यांनो, शेवटाचो काळ हो एकलो क्रिस्तांव विरोधी येवचो आसा म्हूण तुमी आयकलां. आतांच म्हणल्यार जायते क्रिस्तांव विरोधी दिश्टी पडल्यात. हातून आमकां हो शेवटाचो काळ म्हूण गोमून येता. आमचे मदले ते भायर सरल्यात, पूण खरेंच म्हणल्यार आमचे नीज वांगडी ते न्हय आसले. कित्याक आमचे नीज वांगडी जाल्ले जाल्यार आमच्या सांगाता ते रावतले आसले. पूण सगळेच जाण आमचे नीज वांगडी न्हय म्हूण दाखोवचे खातीर हें अशें घडोवंक जाय आसलें. तुमकां जाल्यार देवान मागल्यांत आनी सगळ्या वस्तूचें तुमकां गिन्यान मेळ्ळां. म्हणटच स्वताची वळख तुमकां ना जाल्ल्या परी तुमकां हांवें बरोवंक ना, पूण परतेंच तुमी स्वत वळखतात आनी स्वतांतली कसलीच फोट उपजना म्हूण अशें तुमकां बरयता. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं. सगळीं म्हणया, सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात. शेकान शेक प्रितुमे वयर देवाक सोड गितां गायात. जबाब सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं. स्वर्ग सगलो आनंद भोगूं, उलासूं आख्खो संवसार. खूब बोल्ला दर्या सागून आयकून दी ताचो गुणगुण. जबाब सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं. फळां सयत पिकाळ जमीन, बुरकुटू आनंद भरीत. रानांतलीं सगळीं झाडां मुरगोटू कुशाल भरीत. जबाब सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं. मनसुबी पृथ्वीची सगळी नीट संवसाराची पोरजाची करच्याक चोट्टी परमेश्वर होबले येता. जबाब सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं. शिव वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आपणाक मानून घेतल्या समेस्तांक ताणें देवाची भुरगीं जावचें देणें केलें. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. जुवावा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. ओरुंबाक सोब्द आसलो आनी सोब्द देवा सोवें आसलो आनी सोब्द देव जावन आसलो. सुरवातेक तो देवा सोवें आसलो. ताचे वरवीं सर्व वस्तू रचल्यात आनी रचलोल्या वस्तू मदें ताचे विणे आयलोलें कांयच ना.
ताचे सवें जिवीत आसलें आनी तें जिवीत जावन आसलें मनशांचो उजवाड. उजवाड काळोखान परजळटा आनी काळोखान उजवाडाक आटापूंक ना. देवान धाडलेलो कोण एक मनीस आसलो, ताचें नांव जुआंव. सगल्यांनी बावार दवरचे खातीर उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक म्हूण तो गोवाय कसो आयलो. तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो, पूण उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक तो आयिल्लो. एका मनशाक उजवाड येतलो, नीज उजवाड सोबद जावन आसलो. तो संवसारांत येतालो, तो संवसारांत आसलो आनी संवसार ताणेंच रचलेलो, तरी संवसारान ताका वळखूंक ना. आपल्या मदें तो आयलो आनी ताचेच परजेन ताका मानून घेतलो ना. पूण आपणाक मानून घेतल्या सोमेस्तांक, आपल्या नांवाचेर विस्वास ठेवतल्यांक देवाची भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें. हांकां रोगतान न्हय, कुडीचे वंडावणेन न्हय, मनशाचे खुशेनूय न्हय, पूण देवान जोल्न दिला. सोबद मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. तो कुरपेन आनी सोतान भरलेलो. ताची महिमा आमी देखल्या. ही महिमा बापाच्या एकल्याच पुताची खाशा महिमा. ताचे विशीं गोवाय दिवन जुआंवान आड्डून म्हणलें, तो म्हजे उपरांत येता खरें, तरी म्हजे आदीं आसलो देखून तो म्हजेहून व्हड. अशें म्हणून हांवें तुमकां जाची खबर सांगल्या तो होच. आनी ताचे संपूर्णायेंतलें आमी सगल्यांनी घेतलां कुरपेर कुरपा. समूर्त मोइजेसा वरवीं दिल्ली कुरपा आनी सोत जेजू क्रिस्ता वरवीं आयल्यांत. देवाक कोणें कदींच पळोवंक ना, पूण बापाच्या गोपान आसा त्या एकल्याच पुतान ताची ओळख दिल्या. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. मोगाळ भयणी भावनो, आयज ह्या सेवा धर्माचो विशय आमकां दिनवासूंक, देवाक दिनवासूंक आमकां आपयता. आनी आयच्या सेवा धर्माचो विशय आमचे मुखार दवरला, सर्वेस्पराची बरेपणां नियाळून ताची वाखाणणी करुया. तर हो विशय एके वाटेन आमचे नदरे मुखार दवरून, दुसरे वाटेन हो सेवा धर्म दवरून भाव भयणांनो ह्या मिसांत ल्हान नियाळ आमी करुया. भाव भयणांनो, ही सिमनारींतली घडणी. जेन्ना आमी सिमनारींत शिंकताले, आमचो एक कायदो आसलोलो, तें म्हणल्यार आमी पब्लीक ट्रान्सपोर्ट उजार करपाचो. पब्लीक ट्रान्सपोर्ट कोणा लागीं घडटालें, प्रायवेट ट्रान्सपोर्ट लागीं आसलोले येताले. पूण आमचे असलोले जे शाश्टीचे भुरगे बार्देजांत शिकतात, सदांच आवय बापूय पावयनासलो, पूण जायते पावटी हो पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आमी उजार करताले. आनी हो कायदोय आसलोलो सिमनारीचो. बाबरानो, जेन्ना घारां वेताले तेन्ना जायते पावटी अशें घडटालें. जायते पावटी निमणी बस वो सेकंड लास्ट बस आमकां मेवताली. म्हापशांतावन केडशे पावता म्हणसर 4 बसो आमकां काडच्यो पडटाल्यो. आनी चवथी बस मेवता म्हणसर देवा लागीं मागचें पडटालें, सायबा ही बस म्हाका मेवल्यार पुरो, चुकलो जाल्यार सगळे हाल आनी उपडते. पण अशें आसलोल्यान जायते पावटी बसींत उबो रावंक लेगून सुवात मेळनासली. सेकंड लास्ट बस, थर्ड लास्ट बस, निमणी बस मेवल्यार थंयसर नाल भरतात तशें मनशांक ते नाल बसींत भरताले. आनी इतली चांचावळ ते बसींत जाताली, पांयो एका पांयाचेर उबो कोण रावतालो, एकलो उमकडटालो आनी एकलो फाटल्यान कॅरियराक देखून धरून येताले. ह्या हांवें आनी तुमकां सांगची गरज ना, आतांच्या भुरग्यांक कडेन तें कमचें ना. पूण म्हजे पिरायेचे जे आसात, म्हजे कोण व्हडले आसात, तांणी हो एक्सपिरियन्स केला. भयणी भावनो, अशे दिसा एका दिसा अशें घडलें. आमी सदांचे भाशेन घरा आमकां धाडलेले. घरा तावन येता आसतना सेकंड लास्ट बस आमकां मेवली.
आनीक म्हज्या गांवचो हांव एकलोच इतलो प्रवास करतालो निमणी बस म्हणजे गांवचो लोक मडगांवां कामता कडेन सगलो चडलो आनीक तातूंत लुटी करून हांवूय एका पांयार उबो रावलो उमकोळ्ळो तसोच पावलो घरा पावलो गोयणी भावनो घरा मेन रोडार घर म्हजें पावलो आनी कंडक्टराक हांवें म्हणलें देव बरें करूं देव बरें करूं बाबा तो कंडक्टर आयकोन घुस्पलो हो आनीक कितें म्हणटा देव बरें करूं मागीर मुखार गेलो मातशें राव म्हणलें आनीक मुखार गेलो आनीक ड्रायव्हराकूय म्हणलें देव बरें करूं बाबा म्हजे बरोबर देंवलो म्हणोंक लागलो हांकां आनी देव बरें करूं म्हणपाचें नाल भरतात तशी बस भरल्या काकोत नासतना म्हणोंक लागले भयणी भावनो तेन्ना तो ड्रायव्हर म्हणोंक लागलो यू हॅव मेड माय डे यू हॅव मेड माय डे आयच्या दिसा इतलें हांवें काम केलां पूण हांवें काम केलां ह्या तुज्या उतरांक लागून खऱ्यांनीच हांवें लोकांक सेवा दिल्या देव बरें करूं ह्या उतरां वयल्यान म्हाका कोमोन आयली बाबणानो आयज वर्साचो निमाणो दीस 2024 वर्स आयज सोंपता आनीक आयज जेन्ना ह्या निमण्या दिसांत ह्या मिसांत आमी वांटो घेता आयचो विशय आमकां हेंच दवरता सर्वेस्पराची बरेपणां नियाळून ताची वाखाणणी करुया दिनवासनेची काल्स तुका उबारता हांव दोनया हें तुजें आनीक म्हजें मागणें ह्या दिनवासनेच्या बलिदानांत जावं दी बाबणानो आयच्या सेवा धर्म हेच बाबतींत उलयता सगलें देवा कडसून येता ओरोंबाक सोब्द आसलो सोब्द देवाचो वेळ आसलो आनीक सोब्द देव जावन आसलो सगलें देवा कडसून येता आनीक सगलीं बरेपणां जीं आमी अनुभवता ती देवा कडसून अनुभवता भयणी भावनो आयज ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना हांव तुमकां व्हडलें सांगना पूण हेंच सांगता दिनवासनेचें मन आमी देवाक उबारुया आयच्या वर्सा आमकां जायतीं बरेपणां देवान फावो केल्यां कालच्या दिसा न्हिदोंक गेलोले तांकां आयचो सुर्या पळोवंक फावो जावंक ना पूण तुका आनीक म्हाका हो दीस देवान म्हाका दिला देवाक दिन वासुया भयणी भावनो आमचे पासत वावुरतलीं जायतीं मनशां आसात हो पेंडोल घालूंक हांगासर जायतो लोक वावुरता तांचे पासत दिन वासुया आमच्या जिविताचें उदारपसण करूंक आमकां जायतो लोक आसा जावं तो पोदेर जावं तो नुस्तेकार जावं तो ड्रायव्हर जावं दुसरी भाव भयणां आमी एक बरें जिवीत जियेतले जाल्यार हांच्या वावराची हांच्या सवकाराची आमकां गरज तांचेय पासत तांच्या तोंडार म्हणया देव बरें करूं बाबणानो जायते फावटी आमी सगल्यांक दिन वाचता पूण घरांत आसतल्यांचे उपकार आठोवंक आमी विसरता जायते फावटी भयणी भावनो एक आवय घोराब्यांत इतलो वावर करता इतलें रांदता आनीक जोरी तोर एका दिसा जेवण खार तिचें जालें जाल्यार शिताक मीठ सुबेज पडलें जाल्यार तिका आनीक आयकोंक आनी उतरां नात घरांत आसतलीं म्हणटात घोव म्हणटा तुजें जेवण सदांच खार मिठाचो उगोर आनीक हें आनीक तें बावडेन इतलें काम केलां तें आमी विसरता आयज घरकार कसो भुरगीं कशीं आमचे आवयक दिन वासुया बाबणानो घरकार इतलो वावुरता इतलो वस्तू आपल्या कुटुंबा पासत हाडटा आनी जायते फावटी घरकान सांगता बावराक तावन येता आसतना ह्यो सगल्यो वस्तू हाड आनीक व्हडलें लिस्ट दिता सांबार हाड मिरयां हाड तेल हाड मीठ हाड आनी जायते वस्तू बाबा सगल्यांच्यो तकल्यो आयन्स्टायना भाशेन चलनात थोड्यांच्यो म्हजे भाशेन वीक आसतात पूण तांतल्यो 10-12 वस्तू 2 वस्तू विसरतात आनी जेन्ना बॅग घेवन आयलें तपासलें जाल्यार तुजें सदांच शें तुजें कांय एकूय उगडा सरना तुजे लागीं एकूय धोडाचें काम जायना असल्या उतरांनी जायते फावटी कोण करतात भयणी भावनो ताणें जायतो काम केला आयज घरकान कशीं भुरगीं कशीं आमच्या बापायक दिन वासुया आयचो सेवादोर तुका आनीक म्हाका हेंच करूंक आपयता तर आयज ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना ह्या वेळार आमचे दोळे बंद करुया आनीक जीं बरेपणां देवान तुज्या जिवितांत तुका फावो केल्यात ह्या वर्साक तुका फावो केल्यात देवाचे उपकार आठोवया तुज्या जिवितांत जायत्या मनशांनी तुका बरें ह्या वर्सांत केलां जावं तुजीं घरचीं जावं तुजीं इश्ट मित्रां जावं दुसरो लोक तांचे पासत देवाक दिन वासुया जायत घडी जायत्या लोकांनी तुका वायटूय केलां त्रासूय केल्यात तांचेय पासत देवाक दिन वासुया कित्याक तांकां लागून आमी जायतें शिकोवंक पावल्यो तर दुनिया आयज ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना ही दिनवासनेची काल्स तुका उबारता
हेच तुजें आनीक म्हजें मागणें ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना जावं दी. सगळीं उबी रावया आनी थोड्यो आमच्यो गरजो आमची मागणी देवाक उबारुया. आमच्या धर्मीक वडिलांक देवाचें बरेंपण फावो जावंक आनी भाग्योन फ्रांसीस शावेरा भाशेन तांणी जेजू कुर्बेन परगटूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्याची मागणी दयाळ बापा, ही मागणी आमच्या राजकारभाऱ्यांनी आपणाक दिलोली जबाबदारी वळखून देवाचे रचण्याच्यो सांबाळ तशेंच बरी उदरगत करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्याची मागणी गेल्ल्या 2024 वर्सांत फावो जाल्ल्या सगळ्या बरेपणा खातीर आमी देवाक दिनवासून हें नवें वर्स 2025 जेजूच्या पावलांनी चलूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्याची मागणी भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या रिलिकाचे दाखोवणेचो समारंभ ओत्मिकतायेन वाडूंक आनी ताच्या पावलांनी चलूंक सगल्यांक फायद्याचो जावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्याची मागणी दयाळ बापा, ही मागणी बोधयाळ बापा, आमी तुज्या भुरग्यांनी तुजे मुखार आमच्यो थोड्यो गरजो दवरल्यात. तुजी खोशी जाल्या त्यो आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनीक तुमचें बलिदान सोर पोतवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आती पवित्रतेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, खरी भक्ती आनीक शांती तूंच आमच्या काळजांनी उपजयताय. ह्या योजना वरवीं तुका मोहिमेवंत देवा फावो तो मान आमी दी सकोर.
ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवंक विस्वाशीपणान एका मोनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवा आसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनीक सासनाच्या देवा सोरव काळी आनीक सोरवताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनीक आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपल्या हातांत उगडले आनीक मनीस नव्यान ताचे वेगेंत आयलो. तुज्या सासनीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असोकताय. अशें आमच्या विनाशी सैबान फुंक्या जोडलो हो विनाशिवान. एकवट कितलो अजापाचो. सोमेस्त मनशांक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगल्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी खातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान आनी सासनीक खोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. पियेता तितलेच पावटी तूं वैभवान देसो. आमी तुजें मरण पोरगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवांचो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे शाकुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरचोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची
दोया कोर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाचे मायेन तिच्या पोती बागेन जुजे बागेवन दोन दुतां सांत जुजे वाज सांत फ्रांसीस शावेर आनी सोरकाडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदनानीक वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय समकाय तुजी कुशोई स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडो आसा संती आनी आमचे चुकलेल्यांक मोक्षिता तशें आमची पातकां मोरोस आनी आमकां दारांत पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बर वचान रेखता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुडय आनी सोराकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनीक रासवट चलयता सासनाच्या सासनांक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं एकामेकाक शांती दिया देवाचे शेलये संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कोर देवाचे शेलये संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कोर देवाचे शेलये संवसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी भयणी बाबांनो कातोलीक धर्मान ताणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचे आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए Shalom.
जेजू मोगाळा, हे वेळार तुका आमी शेवला. तूं आमच्या कळसांनी आयलाय म्हूण आमी सोत मानता. हे पुराय वर्सान तरेकवार अणभव तुवें आमकां फावो केले. हे अणभवांतल्यान जायते आमी शिकूंक पावल्या. आयज पासून तुवें आमकां बरे तरेन राखल्याय आनी सांबाळले. हे सोबार अणभवा खातीर आमी ह्या वेळार ओगेपणान जेजूक आर्ग आनी दिनवास दिवया. उबी रावया. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तोरे तरेचो आदार दिवन तुजे पोरजेक तूं सांबाळटाय आनी चलयताय. तर तुजे काकलुतीन आतांच आनी फुडल्या वायटांक आमकां वखद मेळूं दी. हे परी ह्या स्वता जिविताच्या देण्याचो गरज तो आदार घेवन अदीक व्हडा विस्वासान सासणाची देणी चडूंक आमकां फुडें वचोचें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सगळीं बसुया. भयणी बाबानो, आयज मिसाची भेट समोरुमल्या फादर वेइसल पेरेरा ताका आनी ह्या सो बलिदानान वांटो घेतले हेर आमच्या यादनीक बाबांक आमी दिनवासताना आमकां बरे तरेन गायन करूंक आदार दितले. आयच्या गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. कुमसाराचे पेंडो तुमचे दावे वाटेन आसा. आयज कुमसाराचो वेळ सकाळीं 6:30 ते 2:12 पर्यंत. सुत्राय दवरची. आयज सांजे आदेसाक तशेंच फाल्यांचे दिसा जानेराचे पयलीर आख्खो दीस कुमसारा आशिना. There will be no confessions today evening and on 1st January the whole day. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. आयज रातीक 11:30 वरांचेर मागणी सुरू करून 12 वरांचेर नव्या वर्साचे दोबाजीक मीस आमी समोरमतल्या. आमचे आदारी बिस्प भोवमाने सिमियांव फेर्नांदीस मिसाचे येजमान आसतले. शेवटाच्या आशिर्वादाक सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पद विदात दिव. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात. क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणे सगळीं बरोबर. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोसान आमी बापाक दिनवासता. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. तुज्यो खासगी गरजो ह्या वेळार बापाक तूं उबार. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंती ते शार्ती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासो तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटाव. आमेन. San Francisco